म्हजी दक्षिण गोंयची तिकेट रद्द करपा खातीर भाजपा जोमान यत्न करता असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी गिरीश चोडणकरान केला। म्हजी प्रतिमा इबाडपाक जाय म्हणून कांय लोकांनी वेगवेगळ्या तरेन प्रचार करपाक सुरवात केल्या। तशेंच भाजपान सदांच बहुजन आनी एसटी समाजाक सोंपोवपाचो यत्न केला असोय आरोप गिरीश चोडणकरान केला। सगळे तरेचे प्रयत्न करतात, म्हाका तिकेट मेळपाक जायना, म्हणजे खंयच्याय लेवलाचेर पावता म्हणून। आनी बीजेपीन गेल्या काही तेप जालो म्हाजेर वेगळे वेगळे हांकां मुखार करून म्हाजी इमेज पेड्यार करपाचें खूब काम तेंचें चालू आसा। म्हणजे सोशल मिडिया बाकी कोणाक व्हिडिओ काडपा लावप, कोणाक बरोवपा लावप, कितें कितें करून म्हाका डॅमेज करपाचें। पूण गोंयचो लोक आमचो इतलो जागृत आसा की वेगवेगळी कॅम्पेन करून सुद्दां आयज गोंयच्या लोकांचो मोग म्हाका मेळटा तें पळोवन बरें दिसता। म्हणजे हे कितलेय जर डॅमेज करपाचे आनी इमेज डिस्ट्रॉय करपाचे प्रयत्न कोण कोणाक धरून जे चालू दवरलेले आसा म्हाजे विरुद्ध, ताका लोक कशेच बळी पडनात। आनीक लोकांचो एक अफाट प्रेम हेचान तर म्हाका पळोवपाक मेळटा। आनीक त्याच आवाजाचेर म्हाका दिसता हे लोकसभा इलेक्शन जे आसा ते जावपाची शक्यता आसा। बेसिकली एक बहुजन समाजाक टार्गेट करपाक हो सरकार प्रामुख्यान दिसता आनी ह्या सरकाराची प्रत्येक जे पावल आसा ते बहुजन समाजाच्या विरोध आसा। ते धर तूं एसटीक, शेड्यूल ट्रायबाक जसो करून त्रास करता ते, दलीत तरी कमी आसा म्हणटकीर व्हडले ते दिसना, पूण ओबीसीक आनी एसटीक खास करून तेंची लिडरशीप काबार केल्याक आनी तांकां कशे त्रास दिवप ते हे सरकार पळयता। फक्त इलेक्शना टायमार तांकां मतां जाय, ताजे नंतर ते ह्या लिडरशिपीक, ओबीसी एसटी लिडरशिपीक कशी डिस्ट्रॉय करपाचें हें काम बीजेपीचो एक ग्रूप सामको प्रामुख्यान करता। आनी त्या हेजे खातीर म्हाका दिसता बहुजन समाजा भितर बरीच नाराजी पसरलेली आसा।